मॅडम सत्तरी भितर न्ही लायटीचो इश्यू मातशे लोक हे करता तुमी चड लायट फ्लक्च्युएशन जाता अशें म्हणून. सगळे इट्स ऑन ट्रॅक. Okay. आय एम इन टच विथ द engineers, PWD and power department, Okay. and they are trying their level best to rectify. खंय कितें फॉल्ट मेळटा पळय तांकां दे आर रेक्टिफायंग इट. आनी एज इट इज अंडरग्राउंड केबलिंगाचे फायल्स आर मूव, काम चालू आसा. आणि पेंडिंग पासून जे सत्तरीन अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे कितें फायल्स आसा इट इज इन प्रोसेस. सो बाय द कमिंग इयर 2025 मार्च एंटायर सत्तरी विल बी अंडरग्राउंड केबल. ओके, हे प्रॉब्लेम अंडरग्राउंड केबलिंगा लागूनच जाला हे फावट अशें काय आनी बिकॉज ऑफ प्रॉब्लेम? HT लायन्स, झाडां पडटात, लायट बरें. आनी खंय पळय पोरण्यो खंय कितें केबल कितें फॉल्ट आसा हे आसा तांकां ते सापडना. खंय केन्ना खंय कंडक्टर कितें फॉल्टी आसा आनी कितें इन्सुलेटर फॉल्टी आसा ते तांकां सापडटा तेन्ना ते इमिजिएटली दे आर पुटिंग अ न्यू थिंग एंड रेक्टिफायंग इट. सो आय एम इन टच कॉन्स्टंटली विथ द engineers and we have formed a group with the engineers of PWD and power department, and kine issues asa I am in direct touch with them, and so I know exactly what is happening in Sattari. दुसरी मेजर प्रॉब्लेम जे नेटवर्क ना, मोबाईल नेटवर्क, लाईट ना जाली काय मोबाईल नेटवर्क ना जाता. सो कनेक्टिविटीचो सामको मेजर इश्यू आणि आसा. उदकाचो इश्यू जाता हय, लायटी हय, खातीर. हय. सो हे दिस इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके. सो हे सगळे सॉल्व जातले. एकदा लायटीचो इश्यू सॉल्व जाल्यार उदकाचो इश्यू सॉल्व जाता. मॅडम काराचे वादळा खातीर चुट्टा पडटा, झाडां पडटात, घरां हावजीस आर गेटिंग डॅमेज. असो हो पावस आमी कितले वर्सांनी असो कंटिन्युअस सेगीत कंटिन्युअस पावस आमी इतल्या वर्सांनी पळयता. सो खंय कितें डॅमेजीस जाल्या आमी आसाच आमच्या लोकां खातीर. वी आर इमिजिएटली गेटिंग देयर हावजीस रिपेअर्ड. कितले घरां डॅमेज जाले मॅडम सत्तरीन आता अराउंड तुमकां? आय हॅव लॉस्ट काउंट बिकॉज इतली जाल्या. म्हाका दिसता 20 घरां वयर तरी जाल्या दॅट वी हॅव बीन रिपेअरिंग आनी बिल्डींग. थँक्यू.